नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. फिजी देशाचे प्रधानमंत्री सितेवेनी राबुका 3 दिसांच्या भारत भेटे खातीर काल नवी दिल्लीत पावल्यात. तांची ही पयलीच भारत भेट आशिल्ल्यान राजकीय नदरेंतल्यान ही भेट खूब म्हत्वाची आसा. आयज राबुका हांणी भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत भेट करून दोनूय देशां मजगतीं 7 समजिकायेच्या कबलातींचेर सयो जाल्यो. ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फिजीचे प्रधानमंत्री राबुका हांची भेट खूब म्हत्वाची असून दोनूय देशां भितरल्या संबंदांचो एक नवो अध्याय थारतलो अशें सांगलें. 19वीं सदी में भारत से गए 60,000 से अधिक गिरमिटिया भाई बहनों ने अपने परिश्रम और पसीने से फिजी की समृद्धि में योगदान दिया है. उन्होंने फिजी की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरे हैं. फिजी की एकता और अखंडता को निरंतर मजबूती प्रदान की है और इस सब के बीच वे अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे हैं, अपनी संस्कृति को संजोए रखा है. फिजी की रामायण मंडली की परंपरा इसी का जीवंत प्रमाण है. प्रधानमंत्री रंबुका द्वारा गिरमिट डे की घोषणा का मैं अभिनंदन करता हूं. ये हमारे साझा इतिहास का सम्मान है. गृहमंत्री अमित शाह हांणी दूरदर्शना सयत केल्ल्या एका मुलाखतींत संसदेंत संविधानाच्या 130 विधेयकांत सुदारणा हाडपा विशीं विरोधी पक्ष काँग्रेस तशेंच तांच्या हेर वांगडी पक्षांनी केल्ल्या विरोधाचेर खर टिका केली. बंदखणींत आशिल्ले प्रधानमंत्री, मुखेलमंत्री तशेंच हेर मंत्र्यांक 30 बंदखणींत उरल्या उपरांत आपल्या पदाचो त्याग करपाक लावपी हे विधेयक समेस्तांक मान्य आसप गरजेचें आनी लोकशायेंत खंयच्याय प्रधानमंत्र्यांनी वा मुखेलमंत्र्यांनी बंदखणींतल्यान प्रशासनाचो कारभार सांबाळप सोबा सारकी गजाल न्हय अशी स्पश्ट गवाय घरमंत्र्यांनी हे वेळार दिली. बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकती. पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है. लाल कृष्ण अडवाणी जी ने दिया था, येदुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था. कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए. कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई. इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में. जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए. अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है. आदि से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए. अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना. ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया. तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया. 2019 वर्सा भारताच्या नागरिकत्व विधेयकान केल्ल्या सुदारणे प्रमाण आयज गोंय सरकारान पाकिस्तानी क्रिस्तांव ब्रँडन व्हॅलेंटीन क्रास्टो हाका भारताचें नागरिकत्व दिलें. 2006 वर्सा सावन गोंयांत राबितो करून राविल्ल्या ब्रँडन हाचे पयलीं हेर दोगांक ह्या कायद्या प्रमाण गोंयांत नागरिकत्व मेळ्ळां. आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरींत हे नागरिकत्व प्रदान सुवाळो पर्वरीच्या मंत्रालयांत जालो. ह्या वेळार उलोवप करतना भारताचें नागरिकत्व मेळोवपा खातीर गोंयांत आनीकय एक अर्ज प्रलंबीत आसा अशी माहिती दिली. गोय सरकारच्या वतीन आम्ही तिसरी सिटीजनशिप आयज मिस्टर ब्रँडन व्हॅलेंटो क्रास्टो ओरिजिनली पाकिस्तान नागरीक हाका दिता. आम्ही पळयता आसतना एज अ मुख्यमंत्री म्हणून खोस भोगता. मिस्टर ब्रँडन हो ताजे एन्सिस्टर्स आनी ताजे ग्रँड पेरंट्स हे दोनूय अंजुनाचे गोंयकार 1947 लिबरेशन भारत देश स्वतंत्र जावच्या पयलीं ते पाकिस्तानाक शिफ्ट जाल्ले आनी पाकिस्तानाक शिफ्ट जाल्या उपरांत ताची प्रॉपर्टी आनी तेजी हांगासर आशिल्ली. ब्रँडनाचे पेरंट्स पाकिस्तानच्यान 1981 गोंयांत आयले आनी गोंयांत येवन ते स्वताच्या प्रॉपर्टीत रावपाक लागले. ओरिजिनली आशिल्लो आमचो गोंयकार जो भारत देशाच्या फाळणीच्या पयलीं
थंयसर गेलो कारण आफ्टर ऑल पाकिस्तान तेन्ना भारत देश आशिल्लो आनी ताका खऱ्या अर्थान म्हणजे परत हांगासर आयल्या उपरांत ताका सिटीजनशीपचे रायट्स मेळनाशिल्ले. म्हणून तर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी तो सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट हाडलो. शिरोडेच्या शिवनाथ देवस्थानाच्या संकुलात नव्यान बांदिल्ल्या ग्रामपुरुष सभाघराचे लोकार्पण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार तांचे सयत ह्या सुवाळ्यात जलस्रोत मंत्री आनी शिरोडेचे आमदार सुभाष शिरोडकर हजर आशिल्ले. राज्यांतल्या देवळां विशीं आमचें सरकार संवेदनशील आसा आनी फाटल्या कांय वर्सां सावन राज्यांतल्या देवळांच्या उदरगती खातीर आनी सुशोभीकरणा खातीर सरकारान बऱ्योच येवजण्यो राबोवन राज्याक सांस्कृतीक केंद्र म्हूण वळख मेळची हे खातीर वावुरता अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. एकदम सुशोभीकरण करप आणि ताच्या खातीर सरकारान म्हणजे रस्ते लायट आनी उदक इतक्या पुरते सीमीत ना. बरेचशे फावटी आमी पळयताले की रस्तो देवळा पर्यंत पावलो जाल्यार खूब जाण म्हणटाले रस्तो लायट उदक हाज्या सहीत आमी म्हणटा की सभागृह आसतले, ब्युटिफिकेशन ऑफ द टेम्पल्स आसतले. हें सगळें करपाचें काम सातत्यान आमी केलां. त्या खातीर पुराय पेडणें पासून काणकोण पर्यंत तुमी जर पळयशात जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांच्या पयलीं पळयल्लीं देवळां आनी आतां म्हणजे 2012च्या उपरांत तुमी जी देवळां आनी गांव जर पळयतले आसत म्हणजे हांव मुद्दामूच सांगतलो म्हाज्या 7 वर्सांच्या कॅरियरांत हांवें जर कितलेशाच देवळाच्या प्रांगणांत देवळाच्या भोंवती खंय तरी पेवर ब्लॉकचें उक्तावण केलां, मंडपाचें उक्तावण केलां, स्ट्रीट लायट लॅम्पाचें उक्तावण केलां, तळयांचें उक्तावण केलां, पुराय देवळाच्या सुशोभीकरणाचें उक्तावण केलां, वेगवेगळे कडेन केलां. म्हणून म्हाका दिसता की अशाय पद्दतीचे सुशोभीकरण करपाचें काम हे आमच्या सरकारान सुरू केलां, सरकार कंप्लीट करीत आसा. अखिल गोंय मल्याळी संघटनेन काल रवींद्र भवन सांखळेंत ओणम कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जाल्ले. कार्यावळींत उलोवप करतना अशे तरेच्या कार्यावळींतल्यान गोंयांत राबितो करून नाशिल्ल्या मल्याळी लोकांनी आपलें दायज आनी संस्कृती राखून दवरल्या आनी अशेच रितीन संवसाराच्या खंयच्याय कोनशान आशिल्ल्या भारतीयांनी लेगीत आपल्या देशाची परंपरा राखून दवरप गरजेचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयांत रावल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे सदोदीत आमी जेका म्हणटा आपल्या कल्चराच्या विशीं जेका आस्था आसता आपल्याक दिसता की हय हे आपलें कल्चर हे राखून दवरचें विदावट डिस्टर्बिंग टू द अदर कल्चर. ते फेस्टिवल तुमी ओणम फेस्टिवलाच्या निमित्तान तुमी सगळे जाण एकी कडेन येवन यू आर सेलिब्रेटींग दॅट कल्चर आमी म्हणपाक कांय हरकत ना. तो कल्चर तुमी सेलिब्रेट करता आनी हो कल्चर सेलिब्रेट करता आसतना मागीर ट्रेडिशनल फोक डान्स आसतले, ट्रेडिशनल सिंगींग कॉम्पिटिशन्स आसतले किंवा ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर्स आसतले. राज्य माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी अनुसूचित जाती आनी जमातीच्या गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप वितरीत करपाच्या सरकाराच्या येवजणे अंतर्गत पणजेंत आयोजीत कार्यावळींत लॅपटॉप वितरीत केले. ह्या वेळार इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेडचे अध्यक्ष डॉ चंद्रकांत शेटये तशेंच इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशनाचे संचालक कबीर शिरगांवकर, इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेडचे वेवस्थापकीय संचालक प्रवीण बोलबोटकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंय सरकार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला अनुसूचित जाती आनी जमातीच्या विद्यार्थ्यांक फावो तो आदार दिवपाक तरेकवार येवजण्यो राबयता अशी खोस मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायली. विकसित भारतान एक व्हेरी क्लियर मेसेज प्रायम मिनिस्टरान दिल्या की एज ही फोकसीज ऑन टुरिझम, ट्रेड अँड टेक्नॉलॉजी, द होल ट्रस्ट इज ऑन द यूथ, द महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. आणि ताच्या खातीर अंत्योदय प्रमाणे वी नीड टू एन्श्योर दॅट द इक्वेलिटी ऑफ एज्युकेशन ऑल्सो इज मेट अप. टेक्नॉलॉजी इज मुव्हिंग व्हेरी फास्ट आणि त्या टेक्नॉलॉजीची एडॅप्टेबिलिटी करपाक एखादी पेरंट्सांक टिचर्सांक टायम लागता आसतलो, पूण भुरगीं आज आसा ती खूब आर क्वायट सेवी इन टर्म्स ऑफ टेक्नॉलॉजी. But technology if not used properly sometimes can be negative to the particular state or the country. And तीच समज बऱ्या अर्थान जाली जाल्यार भुरगीं आपलो फ्युचर करता आसतना they find success for themselves, they find success for their family, they find success for the particular constituency and also definitely for the state. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.